नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या फाटभुंयेर भाजपाची लोकसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी तयार। एक लाख मतांनी उत्तरेत जिखतले लोकसभा वेंचणूक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। वारका चलिल्ली धिरयांची सर्त एका दादल्याच्या आयली आंगलट, बैलान दिल्ल्या धपक्याक लागून दादल्याक आयले मरण। सूचना सेटाच्या बंदखणीत वाड, 5 दीस वाडयली पुलीस बंदखणीची मुजत। स्मार्ट सिटीचे काम मे मेरेन जातले पुराय, कामाच्या दर्जाचे मात हांव हमी दिवपाक शकना म्हणटा बाबूश मोन्सेरात। लोकसभा वेंचणुकेविशीं चर्चिल आलेमावाचो बदल्लो सूर, मतपत्रिकेचो वापर जालो जाल्यारूच लढयतलो लोकसभेची वेंचणूक म्हणटा चर्चिल। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। भाजपान उमेदवाराचेर अजूनय सस्पेन्स चालू दवरला। हो निर्णय केंद्राचो ते उमेदवार थारायतले। भाजपान लोकसभे खातीर प्रचार सुरू केला। भाजपा उमेदवारीचेर न्हय जाल्यार भाजपाच्या कमळ चिन्हाचेर प्रचार फुडें व्हरता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। सोमारा सांजवेळार भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बसका जाली। ते ह्या वेळार लोकसभा वेंचणुके खातीरची तयारी तशेंच 22 जानेराक श्री रामाक येवकार दिवपाक गोंयभर कार्यावळी आयोजीत करप तशेंच 22 जानेरा पयलीं देवळांनी स्वच्छता अभियान करप अशी सुचोवणी पदाधिकाऱ्यांक दिली। जानेराक अयोध्येत जावपी श्री राम मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या फाटभुंयेर भाजपान आपली लोकसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी आंखल्या। 22 जानेराक भाजप गोंयच्या मतदारसंघांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखतले। ते भायर हेर ज्यो लोकसभे खातीर कार्यावळी आंखपाक जाय ताचेरय चर्चा जाली। आज वेगवेगळे पार्टी ऑर्गनायझेशन कारण लोकसभा निवडणुकीची तयारी ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा आणि त्या लागून वेगवेगळे जे कार्यक्रम आम्ही येणाऱ्या दिसांनी करपाचे आसात त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचेरूय आम्ही चर्चा केली आणि येणाऱ्या 22 तारखेर राम मंदिराची अयोध्येक प्राणप्रतिष्ठेचो कार्यक्रम जावपाचो आसा। त्या संदर्भातली एकूण आम्ही कितें करपाक जाय ह्या संदर्भातले आजच्या ह्या बैठकी भितर सगळें ठरयलें। त्यामुळे पूर्णपणे केवळ ऑर्गनायझेशन आणि लोकसभा निवडणूक ह्या संदर्भात आजची बैठक। रामाचो संदेश तुम्ही पावून पक्ष बळकटी करता अशें रामाचे संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे कारण सगळेच जण राम मंदिराचा कार्यक्रम केवळ भारतीय जनता पार्टीचो ना तो सगळ्यांचोच कार्यक्रम आसा आणि त्यामुळे सगळे जण आपापल्या हातून पण आम्ही त्याच्या भितर आम्ही पार्टी म्हणून जो कार्यक्रम दवरला तो सगळे जे रिलिजियस प्लेसीस जे आसात ते सगळे क्लीन करपाचे कार्यक्रम अशें आमी ठरयला। तेचे सुरवात आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केले आणि त्यामुळे देशभरा भितर 21 तारीख पर्यंत सगळी धार्मिक स्थळां त्याच्या भितर आमची हिंदूंची मंदिरां वगैरे आसात पण मागीर त्याच्या भितर चर्च आसत मस्जिद आसत हे सगळे जे हे स्थळां आसा ही क्लीन करपाचें काम जे आसा तें भारतीय जनता पार्टी म्हणून करप अशें आमी ठरयल्लें आसा। बाकीचो जो कार्यक्रम जातलो ते सगळे मिळून करतले तातूंत केवळ भारतीय जनता पार्टी अशें न्ही पण बऱ्याच जाग्या भितर आपापल्या घराची रोशनाई करप पणटे पेटोवप आसत वेगवेगळ्या देवळांनी भजन कीर्तन त्या दीस महानैवेद्य हे संबंध गोंयभर करप अशें ठरयल्लें सगळ्याच लोकांनी देशभर आसत पण गोंया भितर सुद्दां देशभरा भितर जशे स्पेसिफीक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो आमी करपाचे आसा तो क्लिननेस ड्रायव्ह धार्मिक स्थळांचो तो करप अशें प्लॅन केला। खुबशे अपोजिशन म्हणटा की हे जे राम मंदिराचे आसा एक खंय तरी पार्टी काम आनी खंय तरी इलेक्शनाचे स्टंट म्हणून नाही कारण हाच्या पयलीं कारण भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रातल्या लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीक राम मंदिर बांदतले हो विषय आसतलो त्यामुळे तेंच्यांनी सांगपाची गरज ना न्ही कारण सुरवाती पासून ह्या हाच्या भितर 1949 पासून भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट भितर आसा। ह्या विशयाक लागून भारतीय जनता पार्टीन 4 राज्यां गवयली आपली
ज्या वेळाचेर हांगा आमचे उत्तर प्रदेश आसत, मध्य प्रदेश आसत, आमचे उत्तराखंड, त्या वेळाचेर दिल्ली, ही सगळीं आमची राज्यां त्या वेळाचेर गेली न्ही. आनी त्या वेळार तातूंत कोणी आमकां हें सांगपाची गरज ना. आनी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंयचो आपलो फ्लॅग घेवन फिरना हें करपाक. कारण देशभरा भितर सगळेच करतात, सगळ्याच देवळां भितर हो कार्यक्रम करतात. भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर प्रचार करतात त्या वेळाचेर आपली कमळ निशाणी ही घेवन आमी प्रचार करतात. त्या वेळार आमी इंडिपेंडंट न्ही कोण तो सांगपाक, आमी करता आसतना पार्टीचो सिंबॉल कमळ, हे कमळ लोकांच्या घरा पर्यंत पावप आमी ठरयल्लें आसा. आनी आमी अशें म्हणिल्लें आसा की बऱ्याच लोकांक आमी नवीन कांय लोक जे आसात तांकां पार्टी भितर आमी घेवपाचे आसात. आनी त्यामुळे कमळ निशाणी ही निशाणी घेवन आमी लोकां समोर वतात. पार्टीचो हे कोण आसतलो कॅन्डिडेट ते म्हत्वाचें ना, सिंबॉल हो म्हत्वाचो. ताज्या खातीर मिटींग आशिल्ली. वेगवेगळे आमचे गांव चलो अभियान सुरवात जाता 4 तारखेच्यान 11 तारखे पर्यंत पुराय देशभर गांव चलो अभियान आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन सगळ्या प्रत्येक गांवांनी कार्यकर्ते वयतले. माननीय मोदीजीचे विकसीत भारत हेच्या सगळ्यो वेगवेगळ्यो स्किमी, आमच्या सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी गांव चलो अभियान सुरू केलां. कार्यकर्ता बैठक होती लोकसभा 2024च्या बाबतीत प्लॅनिंग आणि वेगवेगळे कार्यक्रम या बाबतीत बैठक होती. सो त्यामध्ये आपले अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी यांचा मार्गदर्शन झालं. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते. सगळ्या मंत्री आमदारांची उपस्थिती आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. यामध्ये 2024ची तयारी, वेगवेगळे कार्यक्रम जे पक्षाने आखून दिलेले आहेत त्याच्याबद्दल माहिती सगळ्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि 2024मध्ये आम्ही लोकसभाच्या दोन्हीही सीट जिंकू याचा निर्धार करून आम्ही मीटिंगमधून बाहेर निघालो. दोन्ही जागांमध्ये काही महिलांना संधी असणार का? पक्षाच्या तिकीट्स जेव्हा डिक्लेअर करणार तेव्हा तुम्हाला कळेल. मॅडम, तुम्ही अयोध्येला जाणार का? आम्ही प्रत्येककडे गोव्यामध्ये जी देवस्थानं आहेत तिथे सगळीकडे आम्ही सेलिब्रेशनची तयारी चालू आहे आणि तिथेच कुठल्या तरी देवळामध्ये आम्ही पण सहभागी होऊ. पण ही लोकसभाची आमची प्रिपरेशन्स फॉर लोकसभा चड अजून काय डिस्कस करू ना. पण इट्स इंटरनल पार्टी आमची वर्किंग्स, हाव वी हॅव टू वर्क बूथ वायज आणि जे आमचे नॉर्मल आमचे पळय ऑर्गनायझेशन पळय जे वर्क आसा ताजे डिस्कशन जाल्लें. जानेराच्या 22 तारखेक आमचे लाडके प्रभू श्रीराम हे विराजमान जाता अयोध्येक. ते फाट पयर भाजपान आपल्या स्ट्रॅटजी आखल्या आणि त्या दिसा वेगवेगळे कार्यक्रम भाजपा गोंयभर करतले. श्रीराम जन्मभूमी प्रतिष्ठापनेच्या दिसा त्याच्या अनुषंगान भाजपान वेगवेगळे बूथ वायज देवळांनी कार्यक्रम आखल्यात. आणि याचा स्ट्रॅटेजी म्हणून बीजेपीची अपकमिंग इलेक्शन स्ट्रॅटेजी म्हणून राम जन्मभूमी प्रतिष्ठापनेच्या अनुषंगान ही कार्यावळी गोंयभर जातल्यो. एक म्हटल्यार जी प्राण प्रतिष्ठा जातली अयोध्या, त्याच्या पयलीं भाजप वेगवेगळ्या देवळांनी वचून स्वच्छता अभियान राबयतली. सगळीं देवळां म्हणटा ते भाजपा कार्यकर्ता साफ करतले, स्वच्छ करतले, नितळ करतले. ते भायर 22 तारखे दिसा वेगवेगळ्या वाठारांनी एक उत्सव मनयतले रामलल्लाक येवकार दिवपा खातीर. भाजप आपल्या पातळीचेर हे प्रोग्राम करतले. तशेंच तेंच्यांनी हेर गोंयकारांक पासून अपील केला की तुमी असो एक राम जन्मभूमीचो एक दीस आसा, प्रतिष्ठापनेचो दीस आसा, तो सुद्दां तुमी स्वता हे करून फुडें येवन तुमी साजरो करचो. आणि बाकीच्या प्रेपरेशनाचे सुद्दां डिस्कशन जालें. वेगवेगळे कार्यक्रम जे लोकसभा इलेक्शना पयलीं जातले ते पासून सगळे डिस्कस जाला. केन्ना करपाचे, कशें ऑर्गनायज करपाचें तें डिस्कस जाला. कॅन्डिडेट्साचेर अजून मेरेन भाजपान स्पश्टीकरण दिवंक ना. भाजपान फक्त तितकें सांगलां प्रदेशाध्यक्ष आसात सदानंद शेठ तानावडे तेंची अजूनच तेच म्हणणें आसा. सेंटर म्हणटा ते फक्त कॅन्डिडेट डिसायड करतले. आमी कॅम्पेनींग स्टार्ट केलां. आमकां कॅन्डिडेट फेस नाका, पूण पार्टीचे जे लोटस फेस आसा ते लोटस फेस घेवन आमी लोकसभा निवडणुकीचो प्रचार सुरू केला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सोमारा सांजे बाणावले हांगासर चलिल्ल्या धिरयांच्या सर्तीत बैलान धपको दिल्ल्यान 41 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. बैलाचें शींग तोपिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. अपोलो हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका मरण आयलें. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास कोलवा पुलीस करतात.
आज बाणावली हांगा जाल्ले एक दर्या भितर एक 41 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. ताका बैलाचें शींग पोटान गेल्ल्यान अशें ताका मरण आयलें अशें दिसता. ताका थंयच्यान आपोलो हॉस्पिटलाक हांगा हालयल्लो, पूण आपोलो हॉस्पिटलाक व्हरता तेन्ना ताका मृत घोशीत केल्लो आसा. त्या भुरग्याचें नांव जवितो वाज अशें आसा आनी ताका 41 वर्साचें आसा. आतां दर्याक हायकोर्टान बंदी घाल्ली आसा, तरी आसतना ह्यो दर्यो जातात. ही आतां ह्या आठवड्याची दुसरी घडणूक. हाजे पयलीं बाणावले बिचार पयरूच एक ब्रिटीश महिलेच्या पांयाक शींग मारून ती इंजर्ड जाल्ली. आतां ही दुसरी घडणूक. आतां पुलीस एकामेकाक दोळ्यार पट्टी बांदून आनी कानाक बोट घालून ओगी कित्याक रावतात हें कळना. दर्यो चालूच आसात. हायकोर्टान आनी हायकोर्टान बंदी केल्ली आसतना सुद्दां आनी स्ट्रिक्ट फॅसिलिटी दिल्ली आसतना सुद्दां ह्यो दर्यो जातात. कश्यो जातात हें कळना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वळखणकार. आपल्याच चल्याक जिवेशी मारपाच्या आरोपा खाला अटक जाल्ली सुचना सेठ हिका गोंय राज्य भुरग्यांचे न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. तिची जानेरच्या 19 मेरेन कलंगूट पुलीस स्टेशनात ह्या गुन्यांवाची फुडली चौकशी जातली. सुचनाक म्हापशा न्यायालयान सुनायल्ली 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची मुजत आयतारा सोंपली. तिका पुलीस बंदखणीत दवरपा खातीर कलंगूट पुलिसांनी तिका पणजे भुरग्यांच्या न्यायालयात हाजीर केले. थंय न्यायालयान तिची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दीस वाडयली. कलंगूट पुलिसांनी तपास कसो चलता हाची म्हायती न्यायालयात दिली. तिका आयजय बांबोळे IPHBत तपासणी खातीर व्हरतले. तशेंच तिका पिशांतूर दोतोरा कडेन चॅकअपा खातीर धाडटले. तशेंच मरण पाविल्ल्या चल्याचे बापायची DNA चांचणी जातली अशी म्हायती पुलिसांनी दिली. जुईजान आरोपी सुचनाक जबानी दिवपाक सांगिल्ले, पुणून तिणें ओगीच रावप पसंत केलें. पळयात पुराय बातमी. पुलिस ने एक्चुअली 8 दिन सॉर्ट किया था, मगर अभी 5 दिन उसको उनको दिया है पुलिस कस्टडी. और कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा कि उन्हें क्यों ज़्यादा कस्टडी चाहिए, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं कस्टडी? बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत पंचनामा भी किया है, उनको बहुत टाइम गया होगा, तो उनको इंटरोगेशन के लिए और टाइम नहीं. मर्डर वेपन के बारे में कुछ पुलिस ने बताया नहीं. See, basically, further time has been granted to them. 5 days has been granted to them. Further, initially there was 6 days which was granted. Now police custody is granted for another 5 days. Anything was submitted by the accused, or is there any plan to file bail? No, but we don't have instructions of. Accused Suchana Seth जे अलेजली म्हणजे पडले कित्याक ती डिनाय करता पूण मारला म्हणून आपल्या चल्याक 4 वर्साचो तो चलो आसलो. तिका बॅगेत घालून कर्नाटकाक तिका धरलेले. काल तिची 6 दिसाची पोलीस कस्टडी आसली ती सोंपली आनी JMFCची कस्टडी सोंपले उपरांत आयज कलंगूट पुलिसांनी तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार प्रेजेंट केले. थंयसर हियरिंग जाली. दोनूय सायडीचे आयकून घेतले. अक्युजान आपले काय म्हणणें दिवंक ना आनी चिल्ड्रन्स कोर्टान कस्टडी वाडयला आनी 5 दीस कस्टडी एक्सटेंड केला 19 तारखे मेरेन. हो चिल्ड्रन्स कोर्टाची ऑर्डर आसा. हांगासर म्हणणें आयकून घेतले PIचे कितें ते फुडले कसो कोर्स अजून केस इन्व्हेस्टिगेशनान आसा. तिका आयज परत IPHB मेडिकल एक्झामिनेशन व्हरतले एका आनी थंयसर तिका एक सायकियाट्रीक डॉक्टरा कडेन रिफर करतले अशें PIन सांगला. फुडली तपासणी चालू आसा. बापूय येयला तेजो आनी बापूय आतां बापाक तेजे GMCन व्हरतले फॉर DNA टेस्ट अशें PIन सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली. मात ह्या कामाच्या दर्ज्या बद्दल हांव कसलीच हमी दिवपाक शकना अशें पणजेचे आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी म्हणलां. स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेवपी बसका सोमारा जाली. ते उपरांत बसकेची म्हायती स्मार्ट सिटी विशीं बाबुशान हें विधान केलां. स्मार्ट सिटीचे काम हे सुरवेक पासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकिल्लें काम. ह्या कामाचें योग्य नियोजन कशें ना हे जावचे वेळार वेगवेगळ्या घडणुके वयल्यान दिसून आयलां. 1 जानेराक मळ्यात स्मार्ट सिटीच्या कामा वरवीं रस्त्यार पोखरिल्ल्या एका बुराकान पडून आदल्या नगरसेवकाच्या चल्याक मरण आयिल्लें. हातूंतल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. मळ्यातल्या ह्या अपघाता उपरांत स्मार्ट सिटीचे कामा वयल्यान उत्पल पर्रीकार हांणी बाबूश मोन्सेरातेचेर टिका केल्ली. जाल्यार बाबूश मोन्सेरातान पणजेचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या काळांत पणजेची धड उदरगत जावंक ना असो आरोप केल्लो. ह्या सगळ्या बोवाळा वयल्यान स्मार्ट सिटीचेर राजकारण तापिल्लें.
जाल्यार दिल्लींतल्यान पक्ष श्रेष्ठी कडल्यान सल्लो आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बाबूश मोन्सेराताक बरोच उजरावन काडिल्लो अशें कळटा। अपघाताच्या घडणुके उपरांत बाबूश मोन्सेरात हांणी स्मार्ट सिटीचो वेळोवेळ नियाळ घेतलो अशें म्हणिल्लें। ह्याच फाटभुंयेर सोमारा ताणें स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्या सयत बसका घेवन कामाचो नियाळ घेतलो। तशेंच मंगळारा मुख्य सचिवा वांगडा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे अधिकारी तशेंच कंत्राटदारा वांगडा बसका घेतलो अशी माहिती बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। डेडलाइन आमी दिलेली आहा, सीएमान सांगले बाय 31 May all the smart city work should be completed. So as per the date, CM has given a deadline. So basically we are just following on that, and we will see. I am going around basically to see the work. As I said, as far as the quality of the work, I cannot give you any guarantee. But the thing is, the completion of the work is there. There I can tell you by 31st May, the work will be completed. The consultant dispute पडना म्हणटा ते consultant ताचे कशे कितें सॉल्व जातलो इशू? आता ते घेवन बसले ते कांय जावपाचें ना। मागीर आमी दोगुनीच करूंक लागतले ते कंसल्टंटाकडे तो येवंक ना आनी हो येवंक ना। हिंगा आमकां जाय पयलीं तो ते टीम हेजे आमचे कोण हे आहात आमचे कॉन्ट्रॅक्टराची टीम सारकी आसोंक जाय तिका काम करपाक आनी दीस रात हे कॉन्ट्रॅक्टर टीम काम केल्यारूच ही डेडलायन मेवतली। बट आय एम शुअर एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट ऑन 31st May वी विल कंप्लीट। आता बेसिकली सिस्टम केलेली आहा। आता फाल्यां लगून पोती मीटिंग आहा चीफ सेक्रेटरी कडेन। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग जातकूच मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टर घेवन सायटीर वयतले एंड ईच कॉन्ट्रॅक्टराक बेसिकली टायम फ्रेम सांगतले। मोस्ट इम्पॉर्टंट थोडे म्हणटा रस्ते आमी बंद करचे पडटले। यू अंडरस्टँड? त्रास मातशे लोकांक जातलेच थोडे दीस, बट बरें जावपाक मातशें त्रास घेवंक जाय। Babush, who will be checking quality? No, see, we are not going to check the quality. We are going to see that the work of the smart city is complete. Now, as far as the quality is to be checked, who is supposed to check? The consultant is supposed to check the quality. It is after they check the quality, then only the sanction of the bills should be cleared. Now, we will come to know only once the work is complete. Once the monsoon, back again the monsoon comes, then we will come to know what is the drawback of where which contractor has failed. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। ह्या नादी लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची भास उलोवन दाखोवपी चर्चिल आलेमावाचो सूर ल्हव ल्हव बदलपाक लागला। 2024चे लोकसभा वेंचणुकेत मतपत्रिकेचो वापर जाल्यारूच आपूण वेंचणूक लडयतलो अशी पलटी आता चर्चिल आलेमावान मारल्या। 2024 इलेक्शनात तुका बॅलट जाय काय ईव्हीएम जाय? 27 आता हय मुखारात इलेक्शन येतलें तर हांव इलेक्शनाक बसपाक लागलो बॅलट जाल्यार बसतो तूं इलेक्शनाक? ईव्हीएम जाल्यार तूं बसपाना। आता बॅलट जर वोटिंग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार साउथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल आलेमा बसता। साउथ गोवा कलेक्टरान ईव्हीएम मशिनाचें डेमॉन्स्ट्रेशन जाता आमी काँग्रेस जिखला सारकी जिखल न्हू आनी तेच्या फुडें थिंगा कितें जाल्लें गाडी बाडी फोडली मशीन उडयल्ली भायर म्हणून टीव्ही ना मरे व्हिडिओ आतां मरे जाला न्हू हांव तुका म्हणटा कित्याक लागून गाडी फुडें आसता कित्याक लागून ती ईव्हीएम मशीन फुडें आसताली कितें जालें थिंगा? 2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत भाजप 1 लाख मतांनी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। ह्यान पयलीं दक्षिण गोंयांत 60,000 परस चड मतांनी भाजपाचे सीट वेंचून येतले अशें विधान मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां पयलीं केल्लें। लोकसभा इलेक्शनाच्या तुम्ही 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिखतले म्हणून पयलेंच म्हणलां आनी तुम्ही नॉर्थाक आमी 1 लाखान जिखता। ओके लोकसभा इलेक्शनाच्या तुम्ही 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिखतले म्हणून पयलेंच म्हणलां आनी तुम्ही नॉर्थाक आमी 1 लाखान जिखता। ओके लोकसभा इलेक्शनाच्या तुम्ही 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिखतले म्हणून पयलेंच म्हणलां आनी तुम्ही नॉर्थाक आमी 1 लाखान जिखता। ओके मिना खणीवयल्या काडिल्ल्या कामगारांक अजूनही PF मेळूंक ना हाची जाप विचारपाक सेजा गोवाचे मिना खणीवयले कामगार PF आयुक्तांक वचून मेळ्ळो। कामगारांक काडल्या उपरांत वेदांतान कामगारांक काडिल्ल्याचे प्रमाणपत्र PF कार्यालयांक दिवपाक कळाव केलो। काडले तेच दिसा प्रमाणपत्र दिवंक ना देखून हो सगळो घोळ जाला अशें कामगारांनी सांगलें।
PF आयुक्तान वेदांता कडल्यान वसुली करून तांचे PF जुरा सयत कामगारांक दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें कामगारांनी सांगलें. 24 नोव्हेंबर 2023 मॅनेजमेंटान EPFO कळयला विड्रॉवलाक. आता तांकां रिट्रेंच केला केन्ना इन द मंथ ऑफ जून. 23 जुनाक रिट्रेंच केला. 23 जुनाक रातचे 10 म्हणल्यार तांच्या अकाउंटार पयशे येयल्या आनी 5 म्हयन्या नंतर मॅनेजमेंटान EPFO कळयला की तांकां विड्रॉवलाक परमिशन दी म्हणून. सो मॅनेजमेंटाक जर तांकां खरेंच काडपाचें आसलें जाल्यार 23 जुनाकूच 24 जुनाक तेंच्यांनी लेटर करूंक जाय आसलें. सो तेंच्यांनी लेट रिप्रेझेंटेशन दिल्या कारणान तेंचे जे एसेट आसा EPFO हो ट्रस्ट आसा सेजागोवाचो, त्या ट्रस्टाचो जो इन्वेस्टमेंट आसा तो सेल करपा खातीर आतां परमिशन फ्रॉम हुबळी टू दिल्ली वयतलें. सो ऑलरेडी EPFOन आपले प्रोसेस स्टार्ट केला. ते म्हणटा आज EPFO स्टाफांनी सांगलें की हितून आमची कांयच मिस्टेक ना, कारण मॅनेजमेंटान 5 म्हयने घेतले आमकां हें कळोवपाक. सो मॅनेजमेंटान जर हे जुनानूच स्टार्ट केलेलें जाल्यार बाय दीस टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हणल्यार तुमचे पयशे येता आसले. सो त्या खातीर तेंच्यांनी सांगलां की आमकां तेंच्यांनी करस्पॉन्डन्सूय दाखयलो की द मॅटर म्हणून आमी दिल्ली ऑफिसाक धाडला तेंचे एसेट्स जे आसा इन्वेस्टमेंट ते विकपा खातीर, आनी एकदां तें परमिशन मेळ्ळें काय इमिजिएटली तांकां पार्ट बाय पार्ट क्लियर करता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी 23 लोकांक सेटल केला. सो जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जाल्लो त्या हिशोबान 23 एम्प्लॉइजांक ऑलरेडी सेटल केला. बाकीच्यांक तांचे तशें परमिशन येतलें तशें ते वेदांताक कळयतले, म्हणजे सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन जो ट्रस्ट आसा तांकां कळयतले. ते मागीर एकदां सेल केले काय तांचो EPF जो कितें आसा वॅल्यू तो तांकां दिलो वयतलो. PF कमिशनरान आनी एक एश्युरन्स दिला की जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जातलो तो एक्युमुलेट आमी रिकवर करूनच तांकां जो जस्टीस केस दितलो. अशें न्ही की तांकां ह्या वर्साचो इंट्रस्ट मेळचो ना अशें कांय ना उरता. डिले सुद्दां जालो जाल्यार इंट्रस्ट तांचो एक्युमुलेट जातलो आनी फाल्यां जर तांचो एसेट जर तितलो रेवेन्यू करिना, तेंच्यांनी जर इन्वेस्टमेंट केला तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जर दिना जाल्यार तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरन्स जो आसतलो पळय तो मॅनेजमेंटा कडल्यान रिकवर केलो वयतलो आनी एम्प्लॉइजांक तांचो पयशे अलॉंग विथ द इंट्रस्ट विदीन शॉर्ट कोर्स ऑफ टायम मेळटलो अशें तेंच्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला. उदकाच्या उणावाक लागून वळवयच्या फोंडचे भाट वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेतां सोडिल्लीं. आतां सुमार 20 वर्सां उपरांत ही जमीन लागवडी खाला हाडपाची शेतकाऱ्यांची तयारी आसा. पूण उदकाचो उणाव होच तांचे सामकार व्हडलो प्रश्न जावन आसा. सरकाराचे शेतकी वा उदका स्त्रोत खातें उदकाचो प्रश्न सुटावो करता जाल्यार फाटल्या 20 वर्सां पासून पडींग आशिल्ली जमीन लागवडी खाला हाडपाची तयारी हे शेतकाऱ्यांनी दाखयल्या. पयलीं उदकाचो उणाव उपरांत हुंवार ह्या सैमीक आपत्तीक लागून वळवयच्या फोंडचे भाट वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेतां करपाचें सोडून दिलां. पूण 20 वर्सां उपरांतूय शेतकारां सामकार प्रश्न आसा तो उदकाच्या उणावाचो. शेतां करपाची तयारी आसा पूण शेतांच्या शिंपणावळीक उदक जाय ते खंयच्यान हाडटले होच मोठो प्रश्न तांकां पडला. सुमार 100 ते 200 शेतकाऱ्यांनी शेत रोवपाची तयारी दाखयल्या. पूण उदकाचो उणाव पयस करपाक सरकार मजत करतले काय कितें होच तांचे सामकार प्रश्न आसा. हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळय जें आसा थंय 4 झरी आशिल्ल्यो. ते झरीचे उदक आमकां हे शेताक येतालें. मदोमद रस्तो गेल्ल्या उपरांत तें उदक बंद जालें. मागीर आमच्या फुडल्यान पाली वाड्या वयल्यान एक व्हाळांतल्यान पाट आशिल्लो. त्या पाटाचें उदक सारकें शेता पर्यंत सबंद शेताक जर मेळटालो. तेय काही लोकांनी हे लोकांनी बांदपाचें बंद केलें. तोय प्रश्न उदकाचो जालो. म्हणून सरकारान जर हेजेर कितें उपाय केल्लो जाल्यार तरणाटे आहा तांच्या भुरग्यांक उमेद आसा. ते भुरगे शेतांत काम करपा सारके आसा आनी करपाकूय तयार आसात. जर सरकारान हेजेर कितें जर उपाय केलो आनी तांकां भुरग्यांक बेनिफीट दिलें जाल्यार अवश्य ते शेतांक परत स्टार्ट करतले अशें हांव सांगता. सरकाराच्यो येवजण्यो खूब आसता पूण त्यो लोकां पर्यंत पावना. त्यो पंचायती पर्यंत स्टॉप जाता. लोकां पर्यंत पावले जाल्यार लोक हांगासरले तयार जातले आशिल्ले. सरकाराक सांगूं मेळटालें हांगासर आमकां एक बरी मोठीशी तळी बांद, आमी ते तळयेचें उदक शेताक यूज करूं मेळटालें. पयलीं आमी हांगासर तळे बांदताले पूण कांय मजगतीं तें उरलें आनी साणलें. हांगा खुबश्या लोकांच्या फाटल्यान तुमी पळयता फाटल्यान खुबश्या लोकांची शेतां आसा. जवळ जवळ 100 ते 200 लोक हांगा पाली, वेऱ्यां, वळवय, सावय वेरें, फोंडचे भाट, वळवय हांगसरले सगळे लोक हांगा शेतां करताले. पूण मजगती उदकाचो उणाव जाल्ल्या कारणान ह्या लोकांनी शेतां रोवप सोडलीं. मदीं आनी खुबश्यो गजाली घडल्यो. हांगा आमी सध्या जे आसात
हांगा मदल्यान एक रस्तो गेला, वयल्या वटेन 4 झरी आसा, त्या झरींचे उदक जे शेताक पावतालें त्या उदकाचो स्त्रोत बंद जालो। त्या उपरांत मदीं मजगतीं हुंवार आयलो, उदक चडलें, खुबशीं मानगी बिनगी आयलीं। हांगा जे आश्टे आसा, बांयो आसा, त्या आश्ट्यांनी त्या मानग्यांनी पेणी केल्यो। तेज्या भंयानूच थोड्या लोकांनी शेती सोडली आनी चडशें कारण म्हटल्यार उदका खातीर सोडली। शेतकी खात्याच्यो खुबश्यो येवजण्यो आसात ज्यो पंचायती मेरेन पावतात, म्हटल्यार सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावना। हेका जबाबदार कोण, हेचो सगळो खुलासो आमी करूंक शकना, कारण लोकां मेरेन पावता पूण लोक थोड्या हेचो अनुभव घेयना, थोड्यो पंचायतीन लोक चवकश्यो करिना। पूण फाटलीं 15 ते 20 वर्सां हें येदें व्हडलें शेत हांगा पडींग आसा। हांव खुबशे हांगा लोकां कडेन मेळ्ळो, हांगा जवळ जवळ 2 ते 3 क्रिकेट स्टेडियमां जावेता इतली शेत जमीन पडींग आसा। तेच्या परस वयल्या वटेन लोक मिरसांगो, कांदे, वाल, बाकीचे हेर सगळ्यो भाजयो अशा सगळी पिकावळ घेताले। पूण सद्या कशें आसा, शेतकाराच्यो सरकाराच्यो ज्यो योजना आसा शेतकारा खातीर त्यो फक्त कागदोपत्री आसा। त्यो सर्वसामान्य लोकां मेरेन जर पावत जाल्यार चडांत चड लोक जे सद्या कोवीड काळान बेकार उरलेले ते चडांत चड लोक हांगा शेती वेवसाया कडेन वयतले आनी परत एक फावट गोंयांतलो गांव आनी गांव प्रत्येक गांव सुजलाम सुफलाम जातलो अशी अपेक्षा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक। सांगोर्डा जंक्शनाचेर पायपलायन फुटून हजारांनी उदकाची नाशाडी जाल्ली। जे दुरुस्तीचे काम हातान घेतिल्लें ते पुराय जाल्लें आसा, मात उदकाची पुरवण जावपाक वेळ लागतलो अशी माहिती कंत्राटदारान दिली। हे सगळ्याक सरकार जापसालदार आसा असो आरोप काँग्रेस वांगडी विजय भिके हांणी केलो। म्हणपाच्या प्रशासन हे करप्शनाच्या दारया। आयची जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आहा पळय ती यंत्रणा करप्शनान बुडलेली आहा आनी सारकी आयसीयून न्हिदलेली आहा। आमी पळयता की हे जे डेव्हलपमेंटाच्या कामां दाखयतात पण ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांचे मर्डर केल्ले वयतात। मर्डर इतल्याकूच म्हणटा कारण की असलें जें काम चालू आसा कोणाचो ना कोणाचो जीव वयता आनी हितून काल आमी पळयता की अख्खो दीस हेंचें उदक केलां आनी आयचे आतां येता ते 2 दीस उदक ना अशें सांगलां। आतां थंयसर फूल बार्देजाक इफेक्ट जाता। अरे फूल बार्देजाक इफेक्ट जाता तेन्ना हे काम जे हायवे खातीर जे काम चालू आसा हे जे अशें काम आयज सुरू केलां आतां जर हो परिणाम जाल्यार फुडें कितें परिणाम जातलो आनी जें उदक म्हाका दिसता वेस्ट जाता तें सोडून वता आनी तितून वयतली ती मागीर परत थंय वयतली। हेचें प्रोटेक्शन ह्या इंजिनियरांनी करप आसता आनी तेची देखभाल तेंच्यांनी करप आसता। बाबा हांगा जर काम चालू आहा जाल्यार तेची जो प्लॅन आहा तो प्लॅन दाखोवप आसता। कितले डीप पायपलायन गेल्या ती पायपलायन फुटूंक शकता काय हांगा तेंच्यांनी येवन हांगा मॉनिटर करूंक जाय। हांकां जे येतात हे आमचे लाडके कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्येक काम हांकांच दिता जावय कशें ते कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेले ना गोवाचे त्या खातीर असले वस्तू जाता। अटल सेतू ते गिरी हांगासरल्या हायवेचेर फ्लायओव्हराच्या प्रोजेक्टा खातीर सॉयल टेस्टिंगाक लागून मोंतेगिरी हांगासरल्या रस्तो खणपाचें काम सुरू आशिल्लें। त्या कारणान जे मशिनाचे ब्रेक पॉयंट आसा तो खंय तरी मेन उदकाच्या पायपलायनाक लागलो आनी हेतून हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाल्लें आसा। त्याच कारणान AEJE आनी थळाव्या जाग्याचेर पावले। तेंच्यांनी रितसर अशी इन्स्पेक्शन केली आनी त्यानंतर तेंच्यांनी आमकां अशें आश्वासन दिलें की लेट उशिरा पर्यंत जरी रात जाली तरी हे काम पुरायपणेन करतले। तर जेन्ना आयज आमी सकाळीं तेंचे कडेन परत एकदा फॉलोअप खातीर येयले तेन्ना अशें दिसण्यात येयलें की जे पायपलायन आसा ती आजुनी रिपेर जाल्ली आसा काय ना अशी दुबाव येता। कारण जे उदीक आसा तें आजुनी थंय साचलेलें दिसता। जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना अशें सांगलें की जे पायपलायन आसा ते फातोडे 5-5:30 सुमार पायपलायनाचे जे रिपेर वर्क आशिल्ले ते पुराय जाल्ले आसा पूण खंय तरी जे उदकाची पायपलायन जी आसा ती आजून मोटर लोकां मेरेन जे उदीक पावपाक जाय ते आजून सोडलेले ना। सध्या असो दुबाव येता की ह्या उदका कडेन लक्ष दिल्यार की खरीच पायपलायन रिपेर जाल्या वा ना ह्या खातीर परत एकदा फॉलोअप घेवपाचो प्रयत्न करया आनी पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। सुकूर दत्ताच्या देवळा कडेन 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक मरण आयलें। आयतारा राती कडेन हो अपघात जाल्लो। अपघाता उपरांत जखमी जाल्ल्या राहुल खडपेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका मरण आयलें।
जाल्यार रितेश कांबळीक गंभीर दुखापत जाल्या। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।